पेडण्या आगरवाड्यार उदक नाशिल्ल्यान लोक चाळवल्यात। फाटल्या 2 दिसांसावन आगरवाड्यार उदक येना। खुद्द थंयचे सरपंचाच्या वॉर्डांतय उदक ना। लोकांनी इंजिनियराक घेराव घालो। उदकाचो प्रश्न सुटा मेरेन लोकांनी इंजिनियराक जेवणाक सुद्दां सोडलो ना। निमणे 3:30 उदक आयलें। कोण तरी गुड्डूल असावो करून मुद्दम उदक मोर्जे वटेन सोडटा म्हूण लोकांचो आरोप। 3 महिने झाले पहिल्या एरियेत दिसाचे उदीकूच ना। रातच्या 12:30 आम्ही 12:30 उपरांत अख्खी रात उठून न चालू करून येता काय ना उठून पळप अख्खी रात जागरण करा। ते उदक टायमार सोडतात का ते आम्ही त्यांच्या फाटल्या आमच्या पटापटल्यान वयतले का त्यांना पळोवंक वयतले विचारूंक वयतले ते म्हणटले उदीकूच येना मागीर आम्ही कशे सोडचे हे म्हणतात ते वयल्यान पाल ओपन करतात। कोण म्हणन ते कोण तरी लोक कोण येतो आणि सांगता की तो आमच्या प्लंबरान धाडला म्हणटा। ही गजाल चालूच आसा आता म्हणजे पायपलायन घातलेले आणि मोर्जे डायवर्ट करता हांगा पाणी बंद जाता न्हू। तांकां कितें पाणी जर स्टॉक ना पाणयाचो जाल्यार ते बायक पंप बसून पाणी दिवंक जाय लोकांक न्हू। चोपड्यान बाय मारले तांकां पंप बसोंक ना। काही बसयल्ले ताका मोडून उडयल्ले हेका जबाबदार गव्हर्नमेंट ना। हॉटेलां आसता आनी लोकांचे कामां करता प्रायव्हेट कामां करता कामां आणि उदकाचेर लक्ष दिना। लक्ष खायचं हॉटेलात बसलं का कोणाक उदक येता कोणाक नाही ना। पयल्या वाटे जाल्यार अजिबात येना ना। काल सकाळी 6:30 नळ गेला तो हो ताका अजून ताका नळ येवंक ना। आता येईक आनी जेईक आनी आपयले आमी हांगा आनी तांकां हाडून दिला आनी उदीक वेळाच्या तांकां आमी सोडची ना। काल दिवाळी सुद्दां आमची उदका शिवा केल्ली आहा। फाल्यां पासून ते क्लियर आसतलें म्हणजे आयज तांकां उदक ना। आज मेळटा आज चालू आसा न्ही आतां। फिल्माच्या तिकेटी वेल्यान इफींत बोवाळ जालो। कट्यार काळजांत घुसली फिल्माची तिकेट आसूनय डेलिगेट्सांक खंय फिल्म पळोवंक मेळ्ळें ना। अर्दवर लायनीक रावले पूण थिएटरांत वचपाक दिले ना म्हूण लोक चाळवलो। निमणे 27 मेच्यो तिकेटी दिवन इफीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकरण मिटयलें। हांगा आमचे कडेन पळय तिकेटी आसा हेज्यो कट्यार काळात घुसली हे तिकेटी आसा आमचे कडेन। तिकेटी आसून सुद्दां आमी थंय लायनीक उबे रावन 14-15 मिनटांचो शो आशिल्लो। 14-15 मिनटान हांगा कमीत कमी 1 वरभर मायज दवरलें तरी पूण आमकां कोणाक भितर घेवना। म्हाका फक्त कळपाक जाय आमच्या सिटाचेर कोण बसल्या कारण कोणाक धाडले ते 15 शो आशिल्लो ताजी 1 अर्दवर पयलीं आमी लायनीक आसले कितें तिकेटी आसता तेंकां रोखड्या कडेन सोडटा ते मागीर कोण हे आसता पळय तांकां मागीर सोडटा ते। आतां जेन्ना आमी डेलिगेट आसून इतले हे आसून ह्यो जेन्ना हे करता लायनीन हांगा येवपाक मेळना। हांगा गेल्यार हांगा तिकेटी ना। तिकेटी आसता तांकां बसपाक मेळना। लोकांक हे तिकेटी तिकेट आसून सुद्दां तर लोकांक बसपाक येता जाल्यार फिल्म फेस्टिवलाचो फायदो कितें। पालयेकार भावांक कोलवाळे जेलींत केल्ले मारबडे केशींत म्हापशेचे JMFC कोर्टान उत्तर गोंयच्या पुलीस अधीक्षकाक 5 डिसेंबराक कोर्टा मुखार येवंक सांगला। ओंकार पालयेकार आनी रुणाल पालयेकार ह्या भावांक कोलवाळच्या जेलींत 10 ऑक्टोबराक मारबडय केल्ली। तांच्या बापायन पुलीस कागाळ केल्ली। पुलिसांनी FIR नोंद करूंक नाशिल्ल्यान केस कोर्टांत गेल्ली। Mr. Omkar Keshav Palekar and Runal Keshav Palekar were arrested by NCB in a NDPS case and were remanded to Mapsa judicial custody. However, on 10th, without intimating them or their parents, suddenly they were shifted from Mapsa judicial custody to Kolwai jail. आणि त्या दिसा 4:30 सुमार त्यांना सिव्हिअरली असॉल्ट केले दोगांय भावांक। जेन्ना 15 तारखेर आमी परत कंप्लेन दिले तेंचेर की अशे भानुदास पेडणेकरान धमकी दिल्या। इन स्पायट ऑफ फायलिंग दीस 2 कंप्लेन्स बिफोर द म्हापसा पुलीस स्टेशन, म्हापसा पुलिसांनी तेंचेर FIR रजिस्टर करूंक ना। माझा आता फुडलो डिमांड आसा जे 4 जाणांनी सस्पेंड केले आनी पेपरार वाचलेले आसा जे बाकीचे आनी ते 15 ते 20 जाण आसा तेंचे जाता तेंचेर बेगीन तेंचेर कारवाई करची। घेऊ एक विराम।